हांगा डेव्हलपमेंट करप हे एक चॅलेंज आसलें आनी ही चॅलेंज जी आसा ती म्हजो फार्म सुपरिटेंडंट बाब राजेश डिकोस्टा हांणी चॅलेंज ही घेतली आनी आतां आमी येता आसतना पळयलें जाल्यार हो सगळो जो पळय प्लॉट आसा तो सादारण 7 हेक्टराचो प्लॉट 70,000 स्क्वेअर मिटर प्लॉटाक आमी हांगा काजू लायल्या आनी आमचे कडेन सादारण ह्या 70 स्क्वेअर मिटर प्लॉटा भितर 14 वेरायटीच्यो काजू आसा। तेतून भितर ही जी पळय वेरायटी आसा ही नेत्रा जम्बो 1 म्हणटी, म्हळ्यार आमी तामिळनाडूच्यान ही हाडल्या वेरायटी आनी ह्या वेरायटीची बी आसा ती सादारण 300 ग्रामाची एक बी आसता। 13 ग्राम सॉरी 13 ग्राम्साची एक बी म्हळ्यार मोठी सायजाची बी ती। आनीक हे आमी तुम्ही फाटल्यान जर पळयलें जाल्यार ही सगळी जे पळय ग्राफ्ट्स आसा फाटले हे सगळे 1 year ओल्ड ग्राफ्ट्स आसा आनीक तेजो ग्रोथ हांगा बरो जाले कडेन आसा। आनीक मुखार आमी ह्या प्लांटेशनांतल्यान आमी प्लांटींग मटेरियल करतले। आमी ग्राफ्ट जे पळय शेतकारांक जाय आमच्या गोंयच्या शेतकारांक आमी नेत्रा जम्बो 1चे ग्राफ्ट आमी करून शेतकारांक दितले। फाटल्यान तुमी जर पळयलें जाल्यार ही सगळी प्लांटेशन आसा ते 1 year ओल्ड आसा। ग्रोथ सामकी एकदम बरी आसा सॅटिस्फॅक्टरी। ती 3री वर्सासान येयल्यो स्टार्ट जातले 3rd year। हे ग्राफ्ट हे म्हणजे एक ग्राफ्ट हे ओके। कितें नाव म्हटलें तेजें? नेत्रा जम्बो 1। कितली लायल्या तुमी म्हटले आता हितून हांगा? ही सादारण आमी 240 लायल्या। आमचे कडेन टोटल 14 वेरायटीज ऑफ काजू आसा। 14 वेरायटीज तेतून भितर आमचे लोकली आसा म्हणजे आयसीआरान गोंयच्या आयसीआरान रिलीज केल्ल्यो वेरायटीज सादारण 6 वेरायटीज आसा आमचे कडेन। सो ऑल टुगेदर 240 तुम्ही प्लांट्स लायल्या सध्या? ना 240 प्लांट्स हे नेत्रा जम्बो 1 म्हणटे वेरायटीचे। अदरवायज आमचे कडेन 70,000 स्क्वेअर मिटर एरिया आता तुम्ही वाटेर येता आसतना पळयलें न्ही हो सगळो काजूचो प्लॉट म्हणजे तेतून भितर 70 हेक्टर 7 हेक्टर एरियेक आमी काजू प्लांटेशन केला ग्राफ्टिंग। 14 व्हरायटी वेगवेगळे। 14 तरेच्यो व्हरायटी। तर हे प्लांट केन्ना रेडी आसले ग्राफ्टिंग करपा खातीर? ना हे जशी ग्रोथ जाता न्ही ते ग्रोथ जातकीर आमी तेजी हे काडटा काडी काडटा आनी त्यो काडून आमी मागीर ग्राफ्टिंग करतले। सो आमी सर्टन एज अशी काय ना ना अजून जालना त्यो अजून तेजी ग्रोथ जावपा जाय बरी मागीर 3री वर्सा नंतर आमी स्टार्ट करतले ग्राफ्टिंग। सो हेका किडे बी तशें कितें लागपाची शक्यता आसा ते कितें तुमी? किडे लागता पळय न्ही ते सगळे काजू कॉमन लागता त्यो वेरायटीचेर कांय डिपेंड ना म्हणजे ज्यो पळय हायब्रीड वेरायटीक लागता आनी कितें प्रिकॉशन्स घेता तुमी तेका? ते प्रिकॉशन्स आमचे टायम टू आसता तेतून मेजर आसता तो स्टेम बोरर म्हणून काजूचो जो खोड किडो म्हणटा आमी ते किडो लागता आनी काजू मरता। सो तेजेर आमी हांगा फार्मा भितर आमी प्रिकॉशन सगळे घेता आनी जे पळय विजिटर्स येता शेतकार येता तांकांय बी कशी प्रिकॉशन घेवप आनी तेजें प्रशिक्षण आमी दिता।